25 ते 28 डिसेंबर मेरेन गोंयांत जावपा आशिल्ल्या टेल्स ऑफ कामोस्त्रा अँड क्रिसमस सेलिब्रेशन ह्या प्रस्तावित कार्यावळीक राज्यांतल्या बायलां संघटनांनी खर विरोध केला. ह्या कार्यावळीक 8 बायलां पंगडांनी वेगवेगळ्यो कागाळी दाखल केल्ल्यो. तशेंच ह्या कार्यावळीक लागून राज्यांत लैंगीक पर्यटनाक चालना मेळटली असो दावो बायल पंगडांनी केल्लो. तशेंच दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय कॅथोलीक असोसिएशनान कार्यावळीक खर विरोध दाखयल्लो आनी कागाळ केल्ली. पणजे पुलीस स्टेशनार येयल्या एक कंप्लेन लॉज करपाक जो आमी केला रिगार्डींग एक इव्हेंट जो आमचे नोदरेक काल येयल्लो जो गोंयांत कोण तरी घडोवन हाडूंक सोदता. आमी ताजे बाबतींत कंप्लेन दिला आनी आमी मागलां की DGPन हाचेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें आनी हो इव्हेंट आडावन दवरचो म्हूण जावपा दिवपा जायना. वॉट इज द इव्हेंट हें आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता. It is this event which is announced in the name of Osho by some Rajneesh Foundation. आणि महत्वाचें म्हणल्यार कितें तेतून की तेणी ते इव्हेंटाक क्रिसमसाचे लिंक दिल्या. समजलें बारीक तर पळयत न्हू आख्खो इव्हेंट सॅक्शुअली एक्सप्लिसीट एक्टिविटीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. टोटली इलिगल अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द लँड आनी तातूंत आमचे धर्माचे क्रिस्तांव धर्माचे लिंकेज दिलेलो आहा. हो एक इन्सल्ट आमच्या धर्माक. इंस्टाग्राम पेज ऑफ द ऑर्गनायझर कितें नाव ते तो स्वामी दयान सुमित म्हूण आहा. हे आमी आतां पुलिसीकूय दिला की इन्व्हेस्टिगेट करचे ह्या मनशाक पयले अरेस्ट करपा जाय फॉर ऑल दीस थिंग दॅट दे आर डुईंग अँड दीस इज टोटली इलिगल. नो सेक्स कॅन बी सोल्ड. नो दीस इज सेक्शुअल हे पळय करता न्हू धंदो. Catholic Association of Goa, I condemn this act. This is immorality and it is insult for the women who is also played a toy in this. संबंधित प्रकरणाची दखल घेवन आयोजकांनी ही कार्यावळ करची न्ही अशे स्पष्ट निर्देश गोंय पुलिशेन दिल्यात. तशेंच सोशल मिडिया वयल्यान सगळ्यो जायराती जाता तितले बेगीन काडच्यो अशे आदेशूय आयोजकांक दिल्यात. पुलिसांच्या निर्देशा उपरांतूय कामासुत्राचे ऑनलायन बुकींग चालूच म्हूण उक्ताडार. तांकां एक्सपोज करपाक अब्रॉड आशिल्ल्या एका गोंयकारान दिल्ल्या नंबराचेर इन्क्वायरी केल्यार तांचें बुकींग चालूच आसा आनी ताका एडवान्स पेमेंटूय करपाक लायलें. As a journalist myself, I began to make my inquiries on the number that was given over there. And I started corresponding with these guys, telling them that yes, I am interested in attending. And this went on all throughout the day. Till a time came in where I was asked how many people are going to be attending. I said 6 people. So the guy tells me I need to make a payment of 10,000 Indian rupees to secure my booking. This is almost about 7 to 8 hours after Goa police have made a statement saying that the event is cancelled. Did the Goa police give them the permission in the first instance to organize this event? Telling people in Goa that the event is cancelled, and here in Melbourne I've been asked to pay a 10,000. If the police, Goa police need to come clean on this. They need to ensure that these organizers are booked and FIR registered. Then only I think Goans would be happy to know that yes, the police or the Goa police are doing some work and are acting as per the law. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.